Congemona moga norvor kalsa Jesu moga palka बापाचे आणि बुधाचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन सर्वेस्पो तुमचे सोबी आसूं तुमचे सोबे आसूं प्रितीच्यांनो आयच्या सेवा धर्मांचो विशय देवाची मोहिमा आमी देखल्या तिचे गोय आमी जावुया भाग्यवान जुवान जेजूचो लागशिल्ल्या पाटलाव केलो आनीक जेजून केल्ली ओचोऱ्यां विस्मितां अणभवलीं जेजूची मेल्ली कूड घातलोली ती समाधी रिती पळोवन ताणें जेजू खरेंच पुनर्जोन जाला म्हूण भावार्थ धरलो ही देवाची मोहिमा ताणें न्हूच देखली पूण दुसऱ्यांकूय शुभ वर्तमानांतल्यान परगटली आमी देवाची मोहिमा आमच्या जिवितांत अणभवूंक आनीक तिचे गोंय जावंक आमकां कृपा मागुया आयच्या दिसाक माचोडेची फिरगोसकारां हे दिनवासनीचे बलिदान भेटयतात सगल्या ह्या आमच्या फिरगोसकारांच्या कुटुंबा सांगाताक हे दिनवासनीचे बलिदान भेटयतना आमच्या फिरगोजेन वावुरतल्या आनी रावतल्या सगल्या कुटुंबाचेर देवान भरपूर आपलो आशिर्वाद घालूंक आमी आयज मागता तेच बरोबर तुमी तुमची हेर मागणी घेवन हांगासर आयल्यान ही मागणी बापाक उबारून देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमकां आयज मागून घेवया आनी ह्या पवित्र बलिदानान फावो ती बरी वांटो घेवचे खातीर आमी केल्ल्या ल्हान व्हड पातकांची दूख धरून देवाचे बोगसणे मागुया आनी सगळीं भरपूर म्हणया हांव पातखें सर्वपिता देवा आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव सांगता मनान चिंतून तोंडार वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध हो म्हजो अपराध ह्या पसत घेवन सदांच वार मारी सगल्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्वरा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण रातून मागता सोर पविदा देव आमची कागूद करूंक आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावोवंक आमेन स्वर्गीम आनी शांती ताच्या इश्टान संवसारी सर्वेस्वरा देवा स्वर्गीच्या राया सर्वपिता देवा बापा आमी तुका नमस्कार करता आमी तुका देववासता तुझ्या दोर वैभवा पासत आमी तुका वाखाणटा सुम्या जेजू क्रिस्ता बापाच्या एकल्याच पुता सुम्या देवा देवाची शिरी तूं संवसाराचे पाप काडटाय आमची काकूट कर तूं बापाच्या उजव्याक बसलाय आमचे मागणी आयकून घे कित्याक पवित्र आत्म्याची संगती देवा बापाची मोहिमेंत जेजू क्रिस्ता एकलोच तूं पवित्र एकलोच तूं ईश्वर एकलोच तूं परमेश्वर आमेन प्रार्थुयम
सासनाच्या देवा आमच्या बापा, तुझ्या सासणीक सोबदा मोगाच्या पुता जेजूची आमकां वळख दिवंक ह्या गुठाचो पर्दो बाकियोन जिवावा वरवीं तुवें उबारलोय, जें सोद तुझ्या धर्मदुतान अप्रूप उतरांनी आमकां उगडापें केलें तें मनान घेवन आनी काळजान बाळगून दवरूंक आमकां कृपा दी. आमच्या सुमयांच्या पुता जेजू क्रिस्तांव दिशीं तो खरो देव तुजे सगळे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनांक. आमेन. भाग्योंत जुवावाचे पयले चिटीची सुरवात. जिविताच्या सोबदा विशीं संदेश. तो औरंबाक तावन आसलो, ताका आमी आयकलां आनी आमच्या दोळ्यांनी देखला. ताका पळोवन आमी मुरगोडटल्यो, ताका आमी आमच्या हातांनी सासपिलां. खरेंच जिवीत दिश्टी पडलें, तें आमी देखलें आनी ताका आमी गोवाय दिता. बापा सोबें आसलें आनी आमकां दिश्टी पडलें त्या सासनाच्या जिविताची खबर आमी तुमकां पुरगोडटा. तुमी आमच्या एकचारांत आसचे खातीर जें आमी पळयलां आनी आयकलां तेंच आमी तुमकां कळीत करता. आमचो एकचार म्हणल्यार बापा कडेन आनी ताच्या पुता जेजू क्रिस्ता कडेन. तुमी संतोश बरीत जावचे पासत आनी तुमचो संतोश पूर्ण जावचे खातीर हें आमी तुमकां बरयता. देवाचें उतर हें. आमचो जबाब बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवे संतोश बरीत जायात. सर्वेस्पर राजवट चलयता, प्रितूम मुरगोटू. दीप आनी जुवें आसात ते सोगले आनंद बरीत जावं. ताचे भोंवतणी कुपां आनी काळोख, प्रमाणीकपण आनी नीत ताचे सोदरेचे कांबे. जबाब सोगल्या संवसाराच्या दुन्या मुखार पोरवोत मेणा वरी खोडटात. अंतराळ ताचे प्रमाणीकपण गाजयता आनी सोगल्या राष्ट्रांक पळोवंक मेळटा ताची मोहिमा. जबाब प्रमाणीक मनशांक एक उजवाड उदेता, बऱ्या काळजाच्या मनशांक संतोश उगवता. बऱ्या मनशानो सर्वेस्परा सोवें संतोश बरीत जायात, ताच्या पवित्र नांवाची स्तुती करात. जबाब शुभ वर्तमानाक सोगली आमी उबी रावया. तूं सर्वेस्पर म्हूण आमी वळखून घेता. दोन दुताचो मोहिमेवंत जोमो तुका वाखाणटा. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं. तुमचे जुवांवा प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सुम्या. सिमांव पेद्रू आनी जेजू मोग करतालो तो दुसरो शीस आयले आसले थंय धांवून धांवून वचून मागदालाचे मारयेन म्हणलें, सुमयाक समाधींतलो काडून व्हेला आनी ताका खंय घाला तें हांव नकळो. देखून पेद्रू त्या दुसऱ्या शिसा बरोबर भायर सरलो आनी समाधीशी गेलो.
ते दोगूय धांवूंक लागले, पूण तो दुसरो शीस पेद्रू परस वेगीं धांवलो आनी समाधाशी पयलो पावलो आनी वडो घालून ताणें जोमनीर आसल्यो त्यो ओली देखल्यो, पूण तो भितर गेलो ना. तेन्ना ताच्या फाटल्यान शिमांव पेद्रू पावलो आनी समाधींत भितर गेलो. थंय जोमनीर ओली आसल्यो त्यो ताणें देखल्यो आनी ताचे तकलेर घाल्लो तो रुमाल ओली सोशे न्हय पूण कुशीन कवडलोलो आसलो. तेन्ना समाधाशी पयलो पावलो तो शीस भितर सरलो आनी ताणें देखलें आनी विस्वास दवरलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वखणी तुका क्रिस्ता. प्रितीच्या भयणी भावनो, आयच्या ह्या सेवा धर्माचो विशय आमचे मुखार दवरला. तो म्हणल्यार देवाची मोहिमा आमी देखल्या, ताचे गोवाय जावया. तर हो विशय एके वाटेन आमचे नदरे मुखार दवरून दुसरे वाटेन हो सेवा धर्म दवरून भाव भयणानो ह्या सेवा धर्माचो ल्हान नियाळ आमी करुया. मोगाळ भयणी भावनो, पेद्रू नांवाचो एक तरणाटो आपल्या दोतोरपणाचें शिकप करतालो आनी ताका उत्सुकाय जाली हांव मिलाग्र्यो म्हणटा त्यो खऱ्यांनीच जातात हाचे विशीं अभ्यास करूं. तो ताणें चिंतलें आपूण मिलाग्री जातात ते सुवातांचेर वेतलो आनी ताणें लुड्साची खबर आयकून तो लुड्साक पावलो आनी हाचे विशीं मिलाग्री विशीं अभ्यास करूंक ताणें थंय गेलो. बाबा जेन्ना थंय तर पावलो तेन्ना जायत्या भासाचो पिडेंत आसलोलो लोक थंय ताणें देखलो आनी तेन्ना खंय एक भिस्म सांती साक्रामेंत घेवन ते वाटेन वेतालो आनी थंयसर खंय एकलो पोलियो जाल्लोलो मनीस व्हीलचॅराचेर बसून आसलोलो. जेन्ना भिस्म साहेब थंय सांती साक्रामेंत घेवन पावता तो आशिर्वाद दिवंक त्या मनशा मुखार खंय थांबता. हो मनीस पोलियो जालोलो त्या वेळार त्या व्हीलचॅरा वेलो उठ्ठा, बरो जाता, थंय मिलाग्र जाता. हो जो मनीस पेद्रू नांवाचो दोतोरपण शिंकतालो, हो तरणाटो 20 वर्सांचो तरणाटो ही मिलाग्र पळयता, दोतोरपणाचें शिकप सोडटा, सिमनारेन भितर सरता, जेजुईत पाद्री जाता आनी भयणी भावनो आयज ताका संवसार पेद्रू आरोपे ह्या नांवान वळखता. दुबाव विरेन पेद्रू आरोपे राय सिमनार आसा तें तुमी आयकलां. आयज ह्या मनशान ह्या तरणाट्यान क्रिस्ताक सांतीस साक्रामेंता उदेशी अनुभवलो आनी आपलें जिवीतभर आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक तो पावलो. आयचो विशय देवाची मोहिमा आमी देखल्या, ताचे गोवाय आमी जावया. आनी आयचो सेवा धर्म भयणी भावनो आयची दोनूय वाचपां हेच बाबतींत उलयतात. आयच्या पयल्या वाचपांत बागेवन जोवांचे चिठींतले आमी घेतलां आनी थंयसर तो म्हणटा आमी देवाक सांसपिलो, देवाक अनुभवलो आनी ताची आमी गोवाय. होच अनुभव जो शिसांनी शुभ वर्तमानांत आमी आतां आयकला थंयसर फोंडांत थंयसर तांकां मेवलो. आपलें जिवीतभर तो अनुभव ते दिवंक पावले. आयज बागेवंत जोवांची आमी परब संभरपता. ह्याय बागेवंतान जाचे विशीं आमी आतांच आयकलां क्रिस्ताक ताणें अनुभवलो, क्रिस्ताक ताणें देखलो आनीक जिवीतभर आपल्या जिविताचे वागणुकेंतल्यान बरोवपांतल्यान क्रिस्ताक गोवायकी ताणें दिली. बागेवंत फ्रांसीस शावेराचे रेलिकेची दाखोवण सुरू आसा. ह्याय बागेवंतान त्याच क्रिस्ताक आपल्या जिवितांत अनुभवलो, आपल्या जिवितांत अनुभवलो आनीक आपल्या जिवितांतल्यान तो गोवायकी दिवंक पावलो. आयज ताची कूड आमच्या गोंयांत आसा. भाव भयणानो, आयज आमी सगलीं हांगासर मिसाक आयल्या, आमी सगलीं क्रिस्तांव म्हणटा. आयज आमी आमकांच विचार करुया, त्याच देवान तुज्या आनीक म्हज्या जिवितांत दुबाव विरेत जायत्यो मिलाग्री केल्यात, जायतीं बरेपणां आमी देवा कडसून अनुभवल्यात. आयज आमी आमकांच विचार करुया, हांव देवाक म्हज्या जिवितांतल्यान गोवायकी दितां काय? हांव म्हज्या जिवितांतल्यान क्रिस्ताक परगट्टां काय? हांव नांवाचो वो निजाचो क्रिस्तांव जाला काय? आयचो सेवादोर पयले सुवातेर तुका आनीक म्हाका ह्या मुद्द्याचेर नियाळ करूंक आपयता. भाव भयणानो, दुसरे सुवातेर जुवांवाच्या 15व्या स्वरांत 15वे वळींत जेजू म्हणटा,
ह्या फुडें हांव तुमकां चाकर म्हणचो ना, पूण हांव तुमकां इश्ट म्हणटा, हांव तुमकां इश्ट म्हणटा. बाबड्यानो, आमचे राष्ट्र भाशेन अशी एक म्हणणी आसा, सच्चे मित्र वो नहीं जो तस्वीर में साथ हो, सच्चे मित्र वो है जो तकलीफ में साथ हो. आमचे भाशेन अणकार केल्यार अशें जातलें. खरे इश्ट ते न्हय फोटवांत उबे आसतात ते, पूण खरे इश्ट जे तुज्या दुखांत कश्टां वेळार उबे आसतात ते. बागेंत जोवांची आयज आमी परब संभ्रमता. भयणी भावनो, जेजून 12 शिसांक विचून काडले, पूण जेन्ना ताका खुर्सार उमकळटालो कश्टांच्या वेळार भयणी भावनो सगळे पळोवन गेले. पूण हो शीस जेजू सांगाता, खुर्सा मळी ताचे आवयचे कुशीक तो उबो आसलो. सच्चे मित्र वो नहीं जो तस्वीर में साथ हो, सच्चे मित्र वो है जो तकलीफ में साथ हो. आयज भयणी भावनो, आमकांच विचार करुया, तुका कोण तरी इश्ट म्हणून मानता जातलो, वो तूं कोणाक तुजो इश्ट म्हणून मानता जातलो. तूं नांवाचो इश्ट वो निजाचो इश्ट. तूं लोकांच्या सुखांतूच लोकां बरोबर उबो आसता, वो लोकांच्या दुखांत लोकां बरोबर उबो आसता. भयणी भावनो, आयज सेल्फी मारप, फोटो मारप, हाचेर घालप, रील करप जायतें चालू आसा. पूण खऱ्यांनीच ज्या मनशा बरोबर तूं भोंवता, जो मनीस तुका मानता आनी ज्या मनशाक तूं मानता, तूं नांवाचो इश्ट वो निजाचो इश्ट. दुसरे सुवातेर आयचो हो सेवादोर तुका आनीक म्हाका बागेन जोवांची देख घेवन आमच्या जिविताचेर नदर मारूंक नियाळ करूंक आपयता. तर आयज ह्या सेवा धर्मांत वांटो घेता आसतना आमच्या जिविताक कितें घेवया. पयले सुवातेर भाव भयणारो, बागेन फ्रांसीस शावेरान क्रिस्ताक अनुभवलो, बागेन जुआवान क्रिस्ताक अनुभवलो, आपल्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिली. आयज तुका आनीक म्हाका हेंच आव्हान आसा. ज्या क्रिस्ताक देवाची मोहिमा आमी अनुभवता, त्या देवाक आमच्या जिवितांतल्यान, आमच्या कोरिन्यांतल्यान, वागणुकेंतल्यान, जे सुवातेर आमी जियेता, जे सुवातेर आमी भोंवता, जे सुवातेर आमी आसा, थंयसर क्रिस्ताक परगटूंक वावरुया. नांवाचें न्हय पूण निजाचें क्रिस्तांव जावया. दुसरे सुवातेर भाव भयणानो, आमकां सगल्यांक इश्ट मित्रां गरजेची. आमकां सगल्यांक इश्ट मित्रां आसात. कोण तुका इश्ट म्हणून मानता आनी तूं कोणाक दुसऱ्याक तुजो इश्ट म्हणून मानता. नांवाचे इश्ट जायनाका, निजाचे इश्ट जावया. सुखांतूच न्हय, फोटवांतूच न्हय, पूण दुखांत एकामेकाक सांगात दिवन त्याच देवाक आमच्या जिवितांतल्यान गोवायकी दिवंक, त्याच भाग्यवताची कृपा तुका आनीक म्हाका ह्या मिसांत मागुया. सगळीं उबी रावया आनी हे वेळार आमच्यो गरजो आनी मागणी बापाक उबारून देवाचो भरपूर आशिर्वाद आमकां समेस्तांक मागुया. आमच्या पाप साहेबान बिस्वांनी आनी यादनिकांनी देवाची महिमा आपल्या जिवितांत अनुभवूंक आनी उर्बेन भरून तिचे गवाय जावंक बापा लागीं मागुया. आमच्या सरकारी फुडाऱ्यांनी कसलीच उणीत करिनासतना आपली सेवा दिवंक आनी परजेचें बरेंपण सदांच पयल्या पावंड्यार दवरूंक बापा लागीं मागुया. बागेवन जिवां परी आमी वडिलांक कालती रावंक, तांकां मानान लेखूंक आनी मोगान तांचो परामर्श करूंक बापा लागीं मागुया. वेगवेगळी पिडा आनी दुयेंसां सोंसतेल्या भाव भयणांक जेजूची पेकोवणी, मोग आनी बुजवण मेळोवंक बापा लागीं मागुया. थोडोसो वेळ उगीच रावन तुमची जोण एकल्याची मागणी ह्या भाग्यवंताच्या पांयाची दवरची. मोगाळ बापा, खालतीकायेन केली ही मागणी मानून घे. हेरूय आमची मागणी घेवन आमी हांगासर आयल्या. आमचेरूय तुजी काकुतीची नदर घाल. माजोडीच्या फिरगोजीन रावतल्या
दर एकल्या कुटुंबाचेरूय तुजो भरपूर आशिर्वाद मागता क्रिस्त आमच्या सोमया वरवीं. म्हज्या बाबा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोर पदवेदार देवा बापाक मानतात असलें सा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आद्याके पवित्र सभेच्या आदारान सुरवेस्पोर मानून घेवं. प्रितीच्या बापा, जेजूच्या खुर्सा मुळी उबो रावन आनी ताचें विदलोल्लें काळीज पळयोवन भाग्यवन जिवांव तुजो अप्रिमीत मोग ओळखूंक पावलो आनी ह्या मोगाक तांणी विस्वाशीपणान साक्षी दिली. जेजूच्या खुर्सा मोडणाच्या बलिदानान भोक्तीन वांटो घेवन आमी तुजो मोग ओळखून घेता आनी ताच्या विडलोल्या काळजांतल्यान पवित्र सभेच्या संस्कारांनी वांटी तुज्या जिविताची भरती आमकां दी म्हूण मागता. क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं. सुरवेस्पो तुमचे सोबी आसूं. आमची काळजां वारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सोर पदवीदारा आनी सासनाच्या देवा, सोर काळी आनी सोर थाय, जेजू क्रिस्त आमच्या सुमया वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. जेजू वरवीं आयच्या दिसा नवो उजवाड आमकां उदेलो. देवान मनशाक आपले हात उगडले आनी मनीस नव्यान ताचे वेंगेंत आयलो. तुज्या सासणीक शब्दान मोगाच्या पुतान आपणाचेर घेतली आमची असोक्ताय. अशी आमच्या विनाशी सोयंबान फुक्यात जोडलो हो विनाशी मान. एकूट वकितलो जपांचो समेस्त मनशांक जिवी देवाची एका मनशा वरवीं फावो जाली. देखून सगल्या दिवदूता सांगाती आनंदान आमी तुजी स्तुती गायता. बापा करोस तूं पवित्र, तूं सगल्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्यांक धाडून इंडियनी पवित्र घोर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमया जेजू क्रिस्ताची खूड आनी रोगत. आपले इस्कुशेन कोस्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी तांणी उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हणलें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी खूड तुमचे पासत समोर पोवची.
तेच पुरीन शेवणातूच ताणें काल्स घेतली तुका 9:03 वाजलो ती आपल्या शिरसांक दिली आनी म्हळें तुमी समेस्त घेयात आनी आतलें पियेयात ही म्हज्या रोगताची काल्स 9 आनी सासणी कोरोराची एरोगोत पातकाचे मोगसोनी मेलच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशा पासत ते वारोतलें हे म्हज्या उगडस करात. Bavardazo gut porgotuja. Sumiaci su ami odograda, ani e kaci lepieda, pytle pati to vojmowa Jesu, ami tuže morot porgota. बापा जेजूच्या मोदनाचो आनी पुनव जेवणपणाचो आमी भक्तीपुरी उडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सुरवणीची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कुडान रोगोत शिवतले आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलोले तुजे पवित्र सोबेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवंत बापा, फिलीप नेरी आमच्या गोंडी बापा, सिमिया आमच्या आदारे बिस्पा आनी सगल्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरमासो दवरून मेल्यांत ते आमच्या बाबा भयणांची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजें परजुडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार मारे देवाचे माये सांगाती बागेवन सुजे बागेवन दोरदोता बागेवन फ्रांसीस शावेर सोर काळी तुका मानवल्या त्या सगल्या भक्तां बराबर सासनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांचे सांगाता तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं त्या जेजू सांगाता त्या जेजू दाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणा सर्वोद्वेदार बापा सर्वोंदोन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमच्या सर्वंडराची आज्ञा मनात धरून ताणें शिकयलें प्रार्थन दीर घेवन म्हणया. तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी खुशी सवकार जाता तशी संवसारांत जाता. आमचो दिसपट्टो गिरायस आयज आमकां दी आनी आमी आमची चुकलोल्यांक बक्षिता तशी आमची पातकां बगोस आनी आमकां तांणें पडूं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सुर्गेच्या सुखाक आनी आमच्या सर्वंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान उतरायता. तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर पातकांतली सुटोय आनी सोर आकांतांतली वाटाय. सुमिया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या बाबार्थाचे दीस घाल आनी तुजे खोशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनांक. आमेन. सुमियाची शांती सदांकाल तुमचे सोबी आसूं. एकामेकाक मायेमोगान शांती दिवया. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमची काकूत कर. देवाचे शेले संवसाराचेर पाप काडटले आमकां शांती दी.
ही देवाची शैली संवसाराचें पाप काडटी ह्या शैलीच्या जेवणाका पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी भयणी भावानो, कातोलीक धर्मान जाणी बावतिस्माचो संस्कार घेतला फक्त ताणीच कोमयाव घेवंक फुडें येवचें आनी दोनूय बाजूनी एकामेकाक फुडो करून उबी रावन कोमयाव घेवचो. While we greatly appreciate the presence of members of other faiths at this Mass, we would like to remind you that only those who have received baptism in the Catholic Church may kindly come forward to both the sides of the aisle to receive Holy Communion. The others are requested to remain seated in prayerful solidarity. कातोलिक धर्मामध्ये जाणी बाप्तिस्म संस्कार घेतलेला आहे त्यानेच ख्रिस्त प्रसाद स्वीकारावे. जिन्होंने कैथोलिक कलीसिया में बाप्तिस्म संस्कार ग्रहण किया है वही परम प्रसाद ग्रहण करने के लिए आ गया है. जेजू मोगाळा ह्या वेळार तूं आमच्या काळजांनी आयलाय म्हूण आमी सोत मानता. खरो संतोष, खरी जाणवाय, खरी शांती तूंच आमकां फावो करताय. दिसा दिसपट्टे आमच्या जिवितांत बरी पावलां मारपाक तूंच आमकां आदार आनी सहकार फावो करताय. ह्या वेळार सोण एकल्याक तुवें आमकां कुरपेन बोल्लें. हे सगळे बरेपणा खातीर जेजू आमी तुका आर्गां आनी दिनवास दिता. सगळे आमी उबी रावया. प्रार्थुयम. भोव मोगाळ बापा,
मनीस जाल्या तुज्या पुतान निमाण्या जेवणार शेवट पर्यान आमचो मोग करून दाखयलो. त्या जेवणार जेजूच्या ओड्याक तकली लावून बागयोन जिवावान तो मोग खोलायेन वळखून घेतलो. त्याच निमाण्या जेवणार दिल्ल्या तुज्या पुताच्या कुडी रोगतान आमी आतां दादोशीत जाल्या. ह्या भावा भयणीच्या जेवणांतल्यान दिसान दीस सोदीक जेजूचो मोग खोलायेन वळखूंक तुज्या जिवान बरोवंक आनी ताची मोगाची आज्ञा जतनायेन पाळोवंक आमकां फावो कर. ह्या आमी मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवान. सगळे बसुया. भयणी भावानो, आयज मिसाची भेट समोर उरल्या फादर इजिदोर डायस, तशेंच देवाच्या उतराची मोडणी करतल्या फादर वेजल पेरेरा आनी हांगा जमा जालोल्या सगळ्या माजोर्तेच्या फिरगोसकारांक आमचे दिनवास. तशेंच ह्या सो बलिदानान वांटो घेतल्या हेर आमच्या यादनीक भावाकूय आमी दिनवासताना आमकां बरे भशेन गायन करूंक आदार दितल्या आमच्या गायन पंगडाकूय आमी दिनवास. ह्या दिसांनी मिसांचो वेळ हे परी सकाळी 6, 7:15, 8:30, 9:45 आनी 11 आनी सांजे 3:30, 5 आनी 6:15. 6:15चे मीस इंग्लीश भाशेन जातले. फाल्यां रोख साक्षी जाल्ल्या निरपराधी बाळकांची परब. कुमसाराचे पेंडॉल तुमचे दावे वाटेंत आसा. आयज कुमसाराचो वेळ सकाळी 6:30 ते 2:12 पर्यंत आनी सांजे 3 ते 5 पर्यंत. तशेंच तुमचे उजवे वाटेन आमचो कावन्सिलींग सेंटर आसा. कावन्सिलिंगाचो वेळ सकाळी 8:30 ते 12:30 पर्यंत आनी सांजे 3:30 ते 5:30 पर्यंत. मोगाळ भयणी भावानो, सोत्राय दवरची. आयज फक्त व्हीलचेअर आनी बागी कावंटर बंद आसतलो, पूण आमचो उमाव आमी चालूच दवरतले. उमाव घेवंक वचपाची गेट आयज सांजे 5 वरांचेर बंद जातली, कारण आज सांजे 7 वरांचेर से कॅथेड्रल लॉनाचेर शिलाँग चेंबर क्वायर हो संवसारभर नांव वचचो क्वायर आपलो म्युजिकल शो सादरीकरण करतले. Today, the award-winning Shillong Chamber Choir will be performing on the Sir Cathedral lawn starting at 7 p.m. So, Traidovarchi, ह्या शोआक एंट्री फ्री आसतली आनी फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व्ड बेसीस हो शो आसतलो. डिसेंबराचे 29 वेर जुबली इयराची दोबाची उक्तावणी आमी सांजे 3:30 मिसाचेर करतले. म्हणटोच त्या दिसा 3 वरांचे तावन जुबली इयरा बाबतींत माहिती घेवन आमची तयारी आमी सुरू करतले. On the 29th of December, we will inaugurate the Jubilee year with a solemn celebration of Mass at 3:30 p.m. The preparation for this Mass will begin at 3 p.m. शेवटाच्या आशीर्वादाक सगळीं आमी उबी रावया. सर्वेस्व तुमचे सोबीं आसूं आनी सोर पवित्र देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आपलो आशीर्वाद घालूंक वचून याद क्रिस्ताची शांतीन तुमकां धाडटा. बागयोन फ्रांसीस शावेराक मागणे सगळीं बरोबर. बागयोन फ्रांसीस शावेरा, जेजूच्या मोगान तुजे काळी सगळेंच लासतालें. देखून जेजूचे नांव आनी सोडवणेची बरी खबर परगटूंक देसा देसांनी तूं गेलोय आनी तुजो जीव जोरोवन मेलोय. ह्या पासत बापान तुका स्वर्गार मोहिमेन बोल्लो आनी संवसारान तुजी कूड लेगून कुसूंक दिली ना. हे देण्या खातीर संतोसान आमी बापाक दिनवासा आनी आतां आमचेच पासत तुजी विनंती मागता. तुज्यो कास्की करचो हे वेळार बापाक तूं उबार. आमचे ओद्रेक बापाक मानतात तसले जाल्यार तुजे विनंतीन ते शार्ती पावय म्हूण मागता आनी सोगटा पासो तुजे बरोबर जेजू वरवीं पवित्र आत्म्या सोवे बापाक वाकाणटाव. आमेन. Sorves pora
तुझे दान मनशाक येता सर्वेस पोरगितलो मोगान आमी जिवुया सर्वेस पोरगितलो दोयान आमी जावया सर्वेस पोरा तुझे दान मनशाक येता सर्वेस पोरा तुझे दान मनशाक येता फाल्यांचे